डायरेक्टराकडे त्याका सांगलेलं असा की बाबा 3 दिवसाचो टाइम दिलाय का. आम्ही 3 दिवसाचो डेप्युटी डायरेक्टराकडे टाइम दिलेलो असा आणि डायरेक्टराक सांगलेले असा 3 दिवसा भितर जो माल आमचो जो नॅशनल संपत्ती असा, जो नॅशनल आमचो जो माल असा तो इमिजिएटली जो बोटीन घातलेलो असा. ऑलरेडी बार्जिनसून व्हरून बोटीन घातला 1965 अकॉर्डिंग टू देअर रिकॉर्ड. तो इमिजिएटली बावडो माल थंयसून काढून तो परत आसा तसो बार्जीन घालून तो परत प्लॉटाचेर हाडपाची गरज आसा. कित्याक तो माल जो आसा तो अनअकाउंटेड माल, तेजी कांयच अकाउंटेबिलिटी ना. तो ना ही ऑप्शन जाल्लो आसा. विदाउट अकाउंटेबिलिटी, विदाउट पेमेंट करनासतना माल आमचो जी देशाची संपत्ती तुम्ही कशी व्हरोंक शकता हो तेजे कडेन क्वेश्चन केलेलो आसा. जस्ट थंयसर एक मंत्री जो स्ट्युडोरिंग करता, तो MN कन्स्ट्रक्शनच्या नांवान मिलिंद सोगुण नाईक हो जो मनीस थंयसर स्ट्युडोरिंग करता आणि त्याच्या इन्फ्लुअन्साचेर जर तुम्ही जो माल, जो आमचो देशाचो माल संपत्तीचो MPDन भितर पडलेलो आसलेलो, तो कितें करता, MPD वर्साक एकदा तो माल काडटा. तो माल तेंच्यांनी स्क्रीनिंग मशीन घालून, बुलडोजर घालून, एस्कावेटर घालून, व्हील लोडर घालून तो थंयसून एस्कावेट करपाक लागलेलो आसा आणि 5000 माल टन काडलेलो आसा आणि तेंच्यांनी बताचेर दवरलेलो आसा, बत नंबर 9चेर. सो तेज्या लागून आमी डायरेक्टरा कडेन येयलेले, मायन्स एंड डिपार्टमेंटा कडेन ताका वॉर्न केलेलें आसा 3 दिसां भितर जर माल येवना जाल्यार तुम्ही रेडी राहा कॉन्सिक्वन्सीस फेस करपाक. तुम्ही टोटल रिस्पॉन्सिबल आसतले. आमची देशांची संपत्ती तुम्ही इलिगली चोरयान व्हरोंक शकना. मिलिंद नाईक चोर म्हणून तुम्ही चोर जावं नाका म्हणून ताका सांगलेलें आसा. हो मिलिंद नाईक चोर म्हणून आख्ख्या मुरगांव गांव न्हू, आख्ख्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. कित्याक लास्टान जेन्ना नाफ्ता येयली तेन्ना नाफ्तावूय तेणें चोरली आनी विकून पयशे खाल्ले. जेन्ना नाफ्ताचो बोट जी आसली नुसी नोलिनी स्क्रॅप केली तेचे पयशे खाल्ले. थंय कोलाचेर पयशे खाता, कोल ट्रान्सपोर्टाचेर पयशे खाता, कोल लँडिंगाचेर पयशे खाता. ईच एंड एवरी एक्टिविटी जी थंय पोर्टान चलता तेचेर तो पयशे खावपाक लागलेलो आसा. तो एक चोर जावन पडलेलो आसा मुरगांवान. सो असो चोर जेन्ना आमची नॅशनल प्रॉपर्टीची जेन्ना तो बाबा चोरयान व्हरता जाल्यार आमी ओगी रावपाना. जेन्ना आमचे फुड्यान येयलेले आसा इलिगली म्हणून जाल्यार आमी सांगला ताका 3 दिसां भितर हो माल आमचो रिटर्न काडचो आनी जी मशिनरी यूज केलेली जसो थंयसर व्हील लोडर, स्क्रीनिंग प्लांट, बाकीची मशिनरी, एस्कावेटर हेंकां सगळ्यांक थंयसर सीज करा म्हणून हे ताका सांगलें. नाजाल्यार तो परत आपलो इन्फ्लुअन्स लावन ती मशिनरी पोर्टांसून भायर व्हरतलो. भायर व्हरच्या पयलीं आयच्या दिसा भितर ती सीज जावपाची गरज आसा म्हणून सांगलेलें आसा आनी ताणें आमकां एश्युरन्स दिलेलें आसा की बाबा आमी हेचेर एक्शन घेतले म्हणून. म्हाका दिसना कितें एक्शन जातलेशें. आमचेर हेंचेर मात सुद्दां विश्वास ना. कित्याक हे भितर हेच भागीदार आसा, हेच चोर आसा. ते चोरा भितर मिलिंद नायकाच्या चोरा वांगडा हेवूय चोर आसा. कित्याक हेंच्यांनी तांकां परमिशन दिलेलें आसा, हेंच्यांनी हेंकां परमिशन दिलें आसा तो माल लोड करपाक आनी परमीट दिलेलें आसा. सो हे चोरा वांगडा हे कशें एक्शन घेतलें म्हाका खबर ना. दर हे 3 दिसां भितर एक्शन घेयना. आमी आमची तयारी दवरलेली आसा. आमी फुडें पुलीस कंप्लेंट फायल करतले, हायेस्ट बॉडी कडेन वयतले, लोक आयुक्त सगळ्यां कडेन वयतले आनी 2 दिसां भितर जर हे माल काडना जाल्यार आमी PIL फायल करपाक तयारी दवरलेली आसा, कोर्टान वयपाची तयारी दवरलेली आसा. थँक्यू.